युनायटेड ऑपोजिशनाविशीं आमच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक सांगून पळोवया. ते आयकना जाल्यार स्वता थारावया. विरोधकांची आघाडी ही जावपाकूच जाय म्हूण आमदार वेंजे सांगता. दुसरे वटेन आरजीपीची दारां सगळ्यांक उक्ती आसात म्हूण मनोज परब उलयलो. वय तेन्ना दिल्ली पार्टी, आम आदमी पार्टी दिल्ली पार्टी, काँग्रेस दिल्ली पार्टी सगळे दिल्लीसून येयलो, आम जॉईन झाले. बट दॅट विल नॉट स्टॉप अस फ्रॉम मेकिंग शुअर दॅट द अलायन्स हॅज टू हॅपन. हांव दिल्ली पार्टी जॉईन जाल्लो कित्याक हांव नवे आमदार आल्लो. हांव दिल्ली पार्टी बरो आहा, आम आदमी पार्टी बरो आहा. हांव आनी क्रूज आमगे पार्टी सांगतले आनी वी विल मेक शुअर दॅट द अलायन्स विल हॅपन. जोरी तरी आम आदमी पार्टी आमगे दोगांगे ऐकना जाल्यार आम स्टेप घेवपार फाट सोडपा नाय. गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट करपा जायो. सगळे व्हॉलंटियरांकडे सगळे ब्लॉकांकडे मागता इररेलेवंट. आमगे जे व्हॉलंटियर आहाय, आमगे ब्लॉक आहाय, जे आरजी कॅन्डिडेट आमचे मुखार घालपा सोदतले, जे युरी तेंगे काँग्रेसाचे आम जातले, आम तेंक सपोर्ट करतले. तुमगे जे कोण आहाय ते म्हाका क्रुजर तुम सपोर्ट करपा जाय. तेंचे पॉलिटिकल पार्टी तेंका युनिटी करपाक दिना, अलायन्स करपाक दिना. आरजीची दारां तुमकां फूल ओपन आहा. आरजीची दारां हांगा बसला तेंका फूल ओपन आसा. कित्याक आमी तुमचे काम पळयल्लें आसा. असेंब्लीन तुमी कितें काम करतात ते पळयल्लें आसा. तुमच्या गोंयकारांक लागून आनी गोंयांक लागून तुमचे काळीज कशें धडधडटा ते पळयल्लें आसा. सो आमची दारां तुमकां लागून ओपन आसतली. सो प्लीज अशें दीस हाडनाका की तुमच्या अगेन्स्ट आमकां कॅन्डिडेट घालचे पडटले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी चेतन गांवस.